जे जे लोकांचेर आमी म्हणटाले की अत्याचार जाल्लो आसा ह्या सरकाराचो, जावं ते टॅक्सीवाले भाव, मोटरसायकल पायलट, नुस्तेकार भाव, आमचे शेतकामती आसा, अनएम्प्लॉयड यूथ, ही तांच्यो विक्ट्री. आणि हे पळय अलायन्स आसा, दे विल वर्क टुगेदर टू स्टॉप दिस नॉनसेन्स करप्शन जे चाललेले आसा पळय ते गोंय. हांव आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचो साऊथ गोवाचो कॅम्पेन चीफ जो आशिल्लो, खूप कश्ट काढले ताणें. आमचो बाब एल्टन डिकोस्टा, आमचे जे अलायन्स पार्टनरांचे MLA जे बाब क्रूज सिल्वा आसा, तशेंच आमचे फातोर्डेचे MLA बाब विजय सरदेसाय, आमचो कॅप्टन वेन्झी विएगस, हे सगळे तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळे गोंयच्या लोकांक जे भायर येवन हे सगळे ही कॅम्पेन फुडें व्हेली, म्हाका दिसता हांव सदांच तांचो आभारी आसतलो. आय एम इन डेट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या एक्टिविस्टांनी जे काम केलां कष्ट काढून सेल्फलेसली, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू कॅप्टन मिर्यातो बाब. मिर्यातो बाब. One more leader. Sir, what do you want to say? Captain 2. Second captain. Sir, Captain. Say what you want to say. So, Captain Viryatok, as we congratulate him, I think this victory is for India Alliance. This victory is for people's unity. आज people's unity has won and people have shown that अशकोन जर तरी आमी काम केलें जाल्यार आनी अशकोन आमी मुखार वावर करीत रावले जाल्यार गोवा एंड गोवन्स आर गोइंग टू डिजर्व बेटर एंड दिस इज द पाथ अहेड. आज ही वाट आमी मांडलोली आहा, ते वाटेर म्हाका दिसता गोंयकारांक जायते भरपूर बेनिफिट जावचे आहा. नाव यू विल सी एक्चुअल जो साउथ गोवाचो MP आज जे डिलिव्हर करतलो, you will see what is going to happen in the parliament, and this is I think Goa's major victory for all these years. Opinion poll म्हणटा तो साउथाचो हो जाल्लो, कित रिजल्ट तो आमकां फायनल येतलो, बट टुडे आय थिंक दिस इज लँडस्लायडेड विक्टरी फॉर साउथ and this kind of work is required now in the north. Performance आम्ही वाढयतले, we will all work as a team and I think Goa is going to deserve better. वेंजी बाब, तुमचो कॅन्डिडेट आहा तांकां पयली रिलीजनाचेर खूब क्रिटिसाइज केला. इट इज स्लॅप फॉर देम पीपल. हे तुम्ही म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक विचारपाक जाय. खूप ट्राय केले ताणें रिलीजनाचेर वाद विवाद करपाक, आणि दिस इज अ डिफीट फॉर नरेंद्र मोदी अँड अमित शाह बिकॉज दे कॅम्पेन्ड इन साऊथ गोवा. आणि त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसाक 3000 लीड मेळवल्या कोर्तालीन. इट्स अ डिफीट फॉर नरेंद्र मोदी. ओके, ओव्हरऑल कशें पळयतात तुमी आपच्या इंडियन ओव्हरऑल कशें पळयता काँग्रेस? आम्ही सध्या फक्त गोंयाचे, जसे कॅप्टन बाबान सांगला की इट इज अ चेंज इन साऊथ गोवा अँड एंटायर गोवा. म्हाका दिसता ही आमी लढाई फुडें व्हरतले. हांव एकूच सांगता, जशे कॅप्टन विएगसान सांगला ताचेर एक फुडें व्हरता. 27 आणि 27